स्पीकर सर, फिगर वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. वी हॅव अ सर्टन मेथोडॉलॉजी. हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान स्पीकर सर जय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचे दोन एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर, डोमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268. 22,48,268 total amounting to 57,12,758. What domestic also? International speaker sir, दाबोलीच्यान देवले 1,15,645, मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार. We are talking speaker sir roughly about 90 flight, 45 in 1990, 180 trips per day return on both airports today. vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there. आज जितले आमचे आमदार आसा पयर आमचो दोतोर दिल्ली वचून आयला, everybody who went and came and who is coming find the flights full of tourists coming into Goa. हांव स्वता ट्रॅव्हल करता, खंयचोय टाइम सकाळचो दनपारचो सांजचो रातचो आसूं टुरिस्ट येता हे आमी स्वता पळयतात. सो आमचो स्वताचो नॅरेटिव्ह पयलीं चेंज जावंक जाय की डिक्लायन जाता. आता हो फिगर तुका एअरलायन्साचो सांगला स्पीकर सर, तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लो टोटल फिगर इज नॉट ओनली एअरलायन्स. हो एअरलायन्साचो फुल फिगर आमी गोंयकार येता, बाकीचे येता फुल पर्सेंटेज घेना. वी आर टेकिंग फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज ओनली 60% ऑफ दीस एअरलायन जो तुका हांवें दिलो. उरिल्ले रोडवेज, रेल्वेज, सी पोर्ट हे हातूंतलो जो डेटा तांची पर्सेंटेज मेथोडॉलॉजी आसा आनी तातूंतल्यान हो फिगर आमी दिता की बाबा टोटल नंबर ऑफ टुरिस्ट अरायवल कितले आयले. मायकलाचो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट येता जाल्यार रावता खंय काय म्हणून. म्हजो ताजेर एक आसा स्पीकर सर, एज टुरिझम इज इवॉल्ड. पयलीं कशें आशिल्लें, आज आमी तुमी ऑक्युपन्सी घेयात ऑन 5 स्टार एंड 4 स्टार हॉटेल्स. थ्रू आउट द इयर दे आर रनिंग एट बिटवीन 74% and 90% to 100% ऑक्युपन्सी थ्रू आउट द इयर. ही म्हजी न्ही, हॉटेल यांची डेटा. आज सरकार, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री स्पीकर सर, हांव स्वतः इंडस्ट्री कडे बसता, स्टेक होल्डराकडे बसता, शेक वाल्यांकडे बसता, वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांकडे बसतात, हॉटेल वाल्यांकडे बसतात, मीडियम स्केल हॉटेल वाल्यांकडे बसतात, त्यांची कर समजता आणि आम्ही खंय जाते चेंजेस करतात. OTA प्लॅटफॉर्म्स आयले. OTA प्लॅटफॉर्म्साचेर स्पीकर सर वी मेड इट मॅन्डेटरी फॉर ऑल हॉटेल्स टू बी रजिस्टर्ड. हांव नाजरीचो पळयतालो, ताजी स्वताची नाजरी स्पीकर सर जुनाचो डेटा दाखयता 68.65% ऑक्युपन्सी इन इज ओन हॉटेल इन कलंगूट इन द मंथ ऑफ जून. वाव म्हयनो थंय तरी टुरिस्ट रावले काय गोंयकार येवन रावले? हो एक प्रश्न येता. सगळे नाचणी गेले राव रे स्पीकर सर, 6 म्हयन्याचो एव्हरेज डेटा घेतलो. डिसेंबरान 76.52%, जानेवारीन 76.99%, फेब्रुवारीन 60.58%, मार्चान 50.22%, मेन 48.64%. एप्रिलान डेटा तांणी शेअर केलो ना. हो जेन्ना डेटा जेन्ना मेळटा आमकां स्पीकर सर, दिस इज थ्रू अ सॉफ्टवेअर वी हॅव जस्ट इनकॉर्पोरेट टायम सॉफ्टवेअर. पूण आमकां थंय प्रॉब्लेम खंय येता, जो मनीस हांगा येता दिल्ली वाल्यांनी, मुंबई वाल्यांनी, तेलंगणा वाल्यांनी कोविडाच्या वेळार हांगा सेकंड होम्स घेतली. तांचे लोक जेन्ना हांगा ट्रॅव्हल करता बाय एअरलायन्स पूण रावता तांच्या घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर वॉट एवर, तो डेटा आमकां मेळना आनी ताच्या खातीर ती खंत आसा. इट इज अ सिरियस इश्यू. बट इट इज लायक मी ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली और सम ऑफ माय फ्रेंड्स ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली and staying in their friend's house. From the Delhi data, they are tourists, but they are not staying in any hotel because they are staying in a friend's guest house or a friend's house. So, Speaker sir, data jenna म्हणता आम्ही every quarter influencer सुरू झाले. Last September येतात, October, November, December बोळा मारतात आणि चालले. We can accept they are paid influencers. They are being paid to do and say that we are on a decline. Last quarter, Speaker sir, we were showing a decline. असे लोकांनी बोळा केलो. आमच्या गोयच्या आमदारांनी बोवाळ केलो, लोकांनी बोवाळ केलो. मुख्यमंत्र्याक सांगले वी आर डुईंग गुड, हॉटेल्स आर रनिंग फुल, एव्हरी कॅटेगरी इज डुईंग फायन, लेट अस नॉट रिप्लाय. जानेवारी स्पीकर सर 11-13 जानेवारी आम्ही प्रेस घेतली आणि पूर्ण डेटा कसो गेलो क्वार्टरचो सांगलो. 13 जानेवारीची दिल्ली एक इन्फ्लुएन्सरान तो काउंटर केलो ना की डेटा वॉज देर. आजूय स्पीकर सर सांगता इन्फ्लुएन्सर येतले, इन्फ्लुएन्सर बोवाळ करतले, इन्फ्लुएन्सर पयशे घेतले आणि गोंया बाबतीत उलयतले. वी एग्री that there are challenges in this destination like any other destination. थोडे आमकां तुटी आमकां करच्यो पडटा. मुख्यमंत्र्यान लास्ट वीक बिफोर असेंब्ली स्टेक होल्डरांकडल्यान मिटींग घेतल्या.
each issue direction dille asa from stray dogs, garbage. Now let me complete. I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. ताज्या खातीर जेन्ना इनिशिएटिव्स घेता गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. डेटा जो आम्ही भर घालता तो डेटा मेळटा. वी आर ऑल्सो इम्प्रोवायझिंग. वी आर ओपन टू सजेशन्स. पण उठता सुट्टा मिडिया कडे वचप रिस्पॉन्सिबल आमदार ना रिस्पॉन्सिबल मनशांनी आणि म्हणप टुरिझम वॉट डिक्लाइन. दाखय मला टुरिझम वॉट डिक्लाइन. हांव म्हणटा टुरिझम इज नॉट अ डिक्लाइन. So my only argument here is, Speaker sir, when it comes to tourism, which is the main economy of the state, let us be responsible enough because Goa has been a preferred destination and we are doing fine. Kerala, Speaker sir, post-COVID, recovery is on. Kerala is a much bigger tourism destination, but we have recovered much better, 50% vis-a-vis Kerala. So we have to know, Speaker sir, statement ita astana ki आमची खंय नंबर आसात, फिगर कितें आसा आणि फिगरांचेर आमी वतात कशे ते. Speaker sir, I am not denying that minister is not working enough. He is good. बरे काम करता तो. खरो डेटा जो हा, स्पेशली इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट हा, हे मिक्स केल्लो हा. डेटा जो हा वो मिक्स केल्लो हा. आमचे जे गोंयकार थिंगा रावता पळय ते येता पळय तेंका ट्युरिस्ट म्हणून दाखयल्ले हा. जे फ्लाइट ट्रॅफिकाक येता. ना ना I am just correcting him. तो परत on record हाडटा. We are not taking full percentage of flights which are coming. International is on the methodology is not more than 60%. So 100 जाण आयले आम्ही 60 इंटरनॅशनल देता 40 गोंयकार देता. आम्ही धरीत ना तांकां. ना गॅटविकाक फ्लाइट येता ते खाली 10 फॉरेनर असता भितर. 10 फॉरेनर असता. बाकीचे सगळे आमचे. स्पीकर सर त्या खातीर सांगले आम्ही एव्हरेज काडटात म्हणून. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, we have to first agree that there are some problems in the state of Goa which needs to be resolved. आता जो मिनिस्टर सांगतालो आणि सीएमान जे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले वो खूपशे इश्यू हा. Goa is not being treated as a favored destination by some of the European tourists. आणि ते आमचे कडे उलयता. We are from the coastal belt. I am just bringing it to your notice. You need to bring that change what is required. Speaker sir, honorable CM हा हिंगा जो टॅक्सी इश्यू हा, जे टाउट्स हा, इलिगल गाइड्स हा, तेंका 5000 फायन मारता वयता. ते कितें करता थिंगा? ते मशीनात घेवन भोंवता. स्वायपिंग मशीन म्हणजे कार्ड स्वायपिंग मशीनूच घेवन भोंवता. आय विल गिव यू दिस, आय विल गिव यू दॅट, आय विल गिव यू दॅट म्हणटा. तेंचे 20-25 हजार स्वायप करता. ट्युरिस्टाक चीट करता. इंडियन ट्युरिस्टाक चीट करता, फॉरेनराकूय चीट करता. आणि ते सापडत जाल्यार तेंका कितें 5000 रुपया फायन हा. ते 20,000 जर घेता जाल्यार 5,000 रुपया फारीक करून कित्याक. सो लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड. लॉ हॅज टू बी ब्रॉट इन फॉर व्हॉट? टू पुट करेक्टिव्ह मेजर्स. विल द मिनिस्टर अँड सीएम collectively do something to bring in a law to see that all these issues which are touts, illegal guides and all the other things which are happening illegally in the coastal belt will be stopped and severe punishment will be brought on record. हे आमकां जाय. बिकॉज सर बाब मायकल लोबोन जो प्रश्न मांडला तो सातत्यान सगळ्या जाणांक खबर आसा. मायकलानूय हे विचार सांगिल्ले आसा. कुत्रे बिचांचेर, गार्बेज ऑन द हायवेज, बाकीचे जे विषय तांणी दिले, बॉटल्स ब्रेकिंग, सगळे आमी नोंदणी करून स्टेक होल्डरां कडेन घेतली, इंडस्ट्री कडल्यान घेतली, मुख्यमंत्र्या कडेन मांडली, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टरा कडल्यान केली. आणि सर्टन अमेंडमेंट्स टू द गोवा टुरिझम ट्रेड ऍक्ट जो आसा आमचो, वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग इट इन दिस हाऊस, स्ट्रेंथनिंग द डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव्स टू टेक. इलिगल टाउट्स हॅज बीन अ व्हेरी सिरियस अफेअर. आणि फ्रॉम 2022च्यान स्पिकर्साची ड्राय मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी चालू केल्ली आसा. वता थंय टावटान काडटात. त्या टावटान कायद्याक दुरुस्ती करची पडटा. कित्याक ना जाल्यार तांकां सेक्शन 188 ऑफ आयपीसी आशिल्ले, आतां बीएनएसाचे 323 काय 233 कितें आसा, त्या सेक्शना खातीर दे हॅव लिमिटेशन्स ऑफ इम्प्रिझनमेंट. पयर स्पीकर सर आमी आतां टावट भितर उडोवंक लागले. आता व्हेरी क्लियरली सीएमान डायरेक्शन दिला की देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टाउट्स. वी हॅव टू एन्श्योर इज अ टाउट फ्री गोवा. आणि ताच्या खातीर स्पीकर सर जाय तो उपक्रम ताणें वयल्यान तारीख दिल्या. ऑगस्टाच्या एंडाच्या पयलीं आपल्याक रिजल्ट दाखय म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाक क्लियर डायरेक्शन दिल्ली आसा इन अ स्टेक होल्डर्स मीटिंग. सो स्पीकर सर, विथ वॉट एवर इनपुट्स आवर बाब मायकल लोबो ही इज अ MLA इलेक्टेड ऑन द कोस्टल बेल्ट, ताची खंतय कळटा. ताजे विचार कितें आसा, वी हॅव टू कलेक्टिवली वर्क एंड एन्श्योर दॅट बेटर टुरिझम थ्रायव्स इन गोवा. ताच्या खातीर बरे टुरिस्ट येतले. आमकांय थोडे चेंजीस करचे पडटले. आमी टॅक्सीचेरूय थोडे चेंजीस करचे पडटले, वॉटर स्पोर्ट्सानूय थोडे चेंजीस करचे पडटले, सिंगल विंडो हाडचोच पडटलो. अशे काही गजाल्यो आसतना तेन्ना कोस्टल MLA तेन्ना आमकां तितलोच सपोर्ट जाय पडटा स्पीकर सर. जेन्ना तुटी कळटा
सरकाराक पॉइंट करता, सरकार काम करून सोडटा तेन्ना तांणी आमकां बरोबर रावचे ना की तुटी पॉइंट करून मागीर परत तेवटेन रावचे आनी म्हणप की वी आर विथ द पीपल म्हणून. We are also with the people of Goa, but systems need to come in where systems are required to create that transparency what the tourist expects in any particular Speaker state. sir, Secondly, Speaker sir, last Speaker sir, आम्ही मागलेले एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज whose citizens are eligible for visa on arrival आणि अनेक सांगलेले आम्ही की डिजिटल नॉमॅड विजा फॉर गोवा इंट्रोडक्शन हे अजून पासून कित्याक जावना. स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना डबल इंजिनाचे उलयता, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव इतलेशेच सांगूंक सोदता आनी चीफ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता आनी टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता की विल द चीफ मिनिस्टर एंड टुरिझम मिनिस्टर टेक अ डेलिगेशन ऑफ कोस्टल MLAs and also stakeholders to the center to impress upon to extend visa on arrival facility म्हणजे जे कितें चार्टर येतले हिंगा जे युरोपियन ट्युरिस्ट येतले तांकां विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी हिंगासर गोंया मेवतली जाल्यार केन्ना पासून हे डेलिगेशन व्हरतले. कित्याक आयज पासून जे गोवा म्हणटा आमी इज अ डेस्टिनेशन, आमकां विजा ऑन अरायवल ना. युरोपियन ट्युरिस्ट want to come to Goa but there is a problem of visa, so will this problem be solved? Since the honorable chief minister आणि tourism minister यांच्यानी आमकां सांगपाची गरज आहे की will this happen आणि हे दोनूय एअरपोर्टांचेर आमच्या गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट will they make this visa on arrival facility especially for charter flights and others, especially from the European countries. Speaker sir, honorable member and दोन गजाली मांडल्या. One is on digital nomads, second is on the e-visa and the visa on arrival. Speaker sir, आमचा e-visa program जो असा is roughly about 170 countries have been already incorporated in e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries: Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries आसा, that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi. ह्या 6 एअरपोर्टांचेर दिल्ली आसा. हे विचार जेन्ना आमी लास्ट 2 वर्सां स्पीकर सर वी हॅव रिटन मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव मेट द एविएशन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री स्वतः ऑन दिस इश्यू हॅज मेट द होम मिनिस्टर, वी हॅव स्पोकन टू द एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर, वी हॅव कॉरेस्पॉन्डेड टू देम एंड वी आर ट्राइंग टू एन्श्योर लेटर डेलिगेशन टू particularly we will also impress, let the postal MLAs come, let the stakeholders come, TTA ji gora. Speaker sir, yeah, important as Speaker sir, visa on arrival is the game changer for Goa. Speaker sir, visa on arrival has some plus and some minus points. No, European countries, when Nordic countries or European countries, whatever ताणी जे सांगला ऑलरेडी मांडिल्ले आसा. हाच्या मागीर जाले मुख्यमंत्र्याक असेंब्ली जावन मुख्यमंत्र्याकडे उलोवया आणि जाय पडले सगळे कोस्टल एमएलएजांक घेवन या. वचपाक काय ना, सोल्युशन मेळपाकूच जाय. कलेक्टिवली वी कॅन डू इट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.